मोगाळ भुरग्यांनो, कोंकणी सत्रांत तुमकां येवकार. शबय पाठांत तुमी ढ आनी छ अक्षरावशी शिकल्यात. तर आयज आमी एक नवो पाठ शिकतलीं. ह्या पाठांत टिचर शाळेंतल्या भुरग्यांक पिकनिकेक व्हरता. तुमकां आवडटा न्हय पिकनिकेक वचपाक? हां, पिकनिकेक वतकच मजा करपाक मेळटा. मजाच मजा न्हय? हें चित्र पळयात आनी ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिश्टी पडटा तें सांगात पळोवया. बाई आनी कांय भुरगीं दिसतात. हरणां एका पाजऱ्यांत बंद आशिल्लीं दिसतात. झाडां आनी एक रस्तो दिश्टी पडटा. ह्या चित्रा वयल्यान आमकां दिसता की बाई भुरग्यांक बोंडला पिकनिकेक घेवन गेल्या. चित्रांत दिसपी हरणां जीं पाजऱ्यान आसा, म्हळ्यार हें जावन आसा एका झूचें चित्र, जंय जनावरांक पाजऱ्यांत बंद करून घालतात. भुरग्यांनो, जनावरांक पाजऱ्यांत बंद करून दवरप बरोबर काय चूक? कितें म्हणटात? चूक? मागीर कित्याक तर? तुमी येवजिता तें एकदम बराबर. जनावरांक रानांत मेकळेपणान भोंवपाक जाय. तांकां बंद करून दवरूंक जायना. आमकां जर तशें मनशाकूच जर घरांत बंद करून दवरलें जाल्यार आमकां कशें दिसतलें? तेन्ना जनावरांक बंद करून दवरचीं न्हय. तांकां मेकळेपणान रानांत भोंवपाक दिवचीं. चलात तर आतां आमी पाठाचें वाचन करुया. पाठ 12वो. हरण. पळय पळय हरण पळय. अंजन हरण पळय. हसन हरण पळय. हरण अंजन हसन ह. आम. पाठांत आयिल्लीं नवीं उतरां. हरण, अंजन, हसन. नवीं अक्षरां. ह, आम. ह, हत्ती. ह, हरण. ह, हळद. आम. अंबारी. अंजीर. अंकपटी. अच्या तकलेर एक टिंब आसा. त्या टिंबाक अनुस्वार म्हणटात. अनुस्वार आशिल्लें अक्षर वाचतना नाख्यां वारें वता आनी ताचो उच्चार नाख्यां जाता. तर पळोवया अशींच कांय उतरां. पयलें अक्षर जावन आसा रंग. रचेर अनुस्वार आसा. रचेर जर अनुस्वार दिना जाल्यार ताचो उच्चार रग जातलो. दुसरें उतर पतंग. तचेर जर तर अनुस्वार दिना जाल्यार ताचो उच्चार पतक जातलो. तिसरें उतर उंट. ता ऊचेर जर अनुस्वार दिना जाल्यार ताचो उच्चार ऊट जातलो. चवथें उतर अनंत. नचेर जर अनुस्वार दिना जाल्यार ताचो उच्चार अनत जातलो. पांचवें उतर अंतर. अचेर जर अनुस्वार दिना जाल्यार ताचो उच्चार अतर जातलो.